रीड इंडियाचो दबाजो प्रुडंटान कोविडांत 10वी-12वी खातीर केल्ल्या प्रुडंट स्कॉलर्सांक वांटेकार शिक्षक मुख्याध्यापकाचो भोवमान रीड इंडिया प्रधानमंत्र्या मेरेन पावोवपाचो मुख्यमंत्र्याचो हावेस। सांत जासिंतो जुंवाय लागसार व्हाळांत पडली गाडी, 4 जाण गाडयेंत आडकले, फायर ब्रिगेडीन केल्या साल्वार, 4 जीएमसींत शिफ्ट। लोक म्हणटा स्पीडीचेर कंट्रोल गेलो। ड्रंक अँड ड्रायव्ह बंद करचें पडटलें, कायदो सुदारचो पडटलो, रातचे ॲक्सिडेंट जावपाची प्रकरणां वाडटा, मुख्यमंत्र्याक हुस्को, बार रेस्टॉरंटांचेर निर्बंधांचो विचार। सांग्यार आयआयटी डिमार्केशन सुरू, क्लेम असल्यार संपर्क करचो, टायटल क्लियर नासल्यारय इश्यू सोडयता, मात आडमेळी खपोवन घेवचे ना, आमदार मंत्र्याची शिटकावणी। स्मृती इराणीच्या धुवेचें कथीत बार कॅफे अँथनी दी गामाच्या घरकान्नीचें, प्रतिवादी आदोगाद म्हणटा इराणीचो संबंदच ना, इराणीचो दिल्ली कोर्टांत मानहानीचो दावो, काँग्रेस फुडाऱ्यांक कोर्टाचे समन्स। नव्या राष्ट्रपतीचो दरेकल्याक अभिमान, मात दर खेपे उठसूट वता वता थंय पयली आदिवासी राष्ट्रपती म्हूण उल्लेख बरोबर न्ही, ज्ञानपीठ भाई मावजो उलयलो। बुधवारा रातीं अकस्मात हाय वोल्टेजीन नागेशी 30 घरांची लुकसाणी, फ्रीज, फॅन, टीव्ही, बल्ब, लॅपटॉप, एसी, टीव्ही जळून काबार, एकल्याच्या घरांत खाटीकय उजो। अयोध्येंत राम मंदिराक गोंयच्यान गेल्ल्यो विटो, आतां दिल्ली नव्या संसद भवनाच्या निर्माणाक दरेक राज्याची माती, गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली माती घेवन भूमिपूजन।